हांव फक्त माझे तकलेंतले विचार तुमच्या मुखार दवरता, कारण तुमी टिचर, तुमी सातत्यान म्हणजे आतां परत हांव म्हणटा की अध्यक्षान सांगलें तुमी सांगता तें चड आयकता, एकदां पेरंट्स सांगता तें आयकना, सो आमी सांग म्हणजे पेरंट्सांनी सांगत जाल्यार तें कन्फर्म करपाक टिचरांक विचारता खरें काय म्हणून. ओके, म्हणून तुमचो इफेक्ट आनी इम्पॅक्ट दोनूय गजाली भुरग्यांचेर चड आसता आनी त्यो जर तुमी ताजेर खूब बऱ्या मोठ्या प्रमाणात करियराचेर जर फोकस केलो जाल्यार म्हाका दिसता 100% भुरगे जालां कितें आमी पळयता की पेरंट्सांक म्हणजे आतां न्यू पेरंट्स आमच्या एजीचे पेरंट्स हे करियर सर्च करून कितें करियर करचें विचार करता, बट जे आजुनूय पेरंट्स कोणे 10वी आसतले, कोण 12वी आसतलो, कोण नॉन मॅट्रीक आसतलो, ताका आजुनूय सर्च किंवा करियर कितें करचें भुरग्यांचें खबर ना. ट्रेडिशनली आमकां खबर आहा कितें जावचें, दोतोर जावचो, इंजिनियर जावचो, टिचर जावचो, पुलीस जावचो, आमी रेस्ट्रिक्टेड हेच्या पुरते म्हणटा. बट न्यू करियर आतां जे नवी म्हाका दिसता तुमी टिचर आसा काय ना ताजेर कंटिन्युअसली स्टडी करप आनी कंटिन्युअसली तेजेर रिसर्च करप. म्हणजे आज जर पळयता आमी फायनान्शियल प्लॅनर आनी फायनान्शियल एडवायजर वीच इज द मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसायटी.